नमस्कार. आम्ही सध्या आसा 55th एडिशन ऑफ इफी गोवा आणि सध्या जे लोकेशन आसा ते ESG गोवा हांगासर आसात आणि आमी सध्या इफी भोंवता आमकां एक असो मनीस मेळ्ळो जेणे आमचो गोंयची जें आर्ट आसा तें नॅशनलूच न्हू तर इंटरनॅशनल लेवलाक पावयल्लें आसा. तर तो मनीस तुमकां सांगपा म्हणल्यार आमचो गोंयचो कावी आर्टिस्ट सागर नायक मुळे. आणि सध्या आमी एक अशें भोंवता आमकां जें इफीची जें दी पिकॉक मॅगझीन आसा तितून आमकां तेजें कावी आर्ट दिश्टी पडलें. सो तेजे खातीर हांव मुद्दम तांकां मेळ्ळें आनी हें सद्या जाणून घेता. सागर बाब, हें सद्या तुमची कावी आर्ट आमी पळयतात की दी पिकॉक मॅगझिनाच्या फ्रंट कवर पेजीचेर आसा. हें कशें कितें? हो म्हाका खूब बरें दिसता आनी हांव रावल्लो हे कॉलाक लागून की ऑफिशियल विफीचो हो पिकॉक हो मॅगझीन तो डेली आवट जाता आनी ते मॅगझिनाक लागून प्रत्येक वर्सा एक ऑफिशियल आर्टिस्ट ते सिलेक्ट करता, गोंयचो आर्टिस्ट स्पेशली, आनी तेंच्यांनी तो कवर पेज करपाचो आनी तितून मेन कितें की मोर घेवन तेजें चित्र काडपाचें आनी तितून तुमी वेगळे वेगळे सीन दाखोवपाचे आनी तेंचे सब्जेक्टान. सो हांव फॉर्च्युनेट की ह्या वर्सा हांव सिलेक्ट केलो म्हणून विवेक मिनेजीस पाय आनी तेंचे सगळे टिमीन म्हणून. पूण हें जें आतां सद्या आर्ट आसा दी पिकॉक मॅगझिनाचेर तुमची सगळें पळयता आमी. हो एक जालो, हो दुसरो आनी हो तिसरो. आतां हितून हे जे तुमी कावी आर्ट केलां हेजी तुमी फक्त पिकॉक 3 सद्या हे म्हणल्यार हे कशें कितें आसतलें? ही 3 एडिशन हे फर्स्ट 3 दिसांची, चवथी आयज जातलें. सो प्रत्येक दिसा अशें आसता की प्रत्येक दिसा एक चित्र काडप आनी म्हाजी स्पेशलिटी मातयेन काम करपाचें आसा. सो हांवें म्हाका अशें दिसलां मागे कल्चर हांव पयलें दाखयतलो, पोर्ट्रे करतलो. तुमी हांगा पयलीं चित्रांत पळोवपाक शकता की हें चित्र जें आसा पळय न्ही तें तितून आमची जात हो सद्या जात्रेचो टायम. गोंयान फूल जात्रा, दिवजां. सो तो दिवजांचो उजवाड, तो आमची जात्रेचो सेलिब्रेशन, ग्लोरी आसा पळय न्ही ती म्हणल्यार हांव दाखयतलो. आनी सगळीं जी णववारी न्हेसता ते णववारीची खंय ना खंय तरी तुमकां मोर पळोवपाक मेळटा. तो मोर हांवें डिपिक्ट केला. थीम आशिल्ली वेलकम आनी बॉर्डर हांवें इफ्फी 2024 घातले. सो आनी हो उजवाड आसा पळय न्ही तो असोच इफ्फीचो धर्मळत रावचो आनी आमचो गोंयचें कल्चर जात्रा आनी आमच्या देवाचे जे मातयेचे जे नांवाचो उजवाड आसा पळय तो असोच धर्मळत रावचो होच हें प्रेजेंटेशन. आनी हें सेकेंड सद्या हेजी ओरिजिनल कितें आसा तुमचे कडेन? ओरिजिनल आसा म्हाजे कडेन, तुमकां हांव दाखयतां. सो ही ओरिजिनल कॉपी. सो सेकेंड आसा तें ही सेकेंड थीम आशिल्ली पणजे. सो बर्ड आय विवान हांवें हो हांगसरल्यो पाटो आसा पळय न्ही पाटो दाखयल्या, पाटोची ब्रीज बी. आनी म्हाका दिसता पणजे म्हणलें न्ही जाल्यार गोंय हें नॅशनल जावं इंटरनॅशनल टुरिस्ट आसा पळय न्ही ती पणजेची चर्च पळोवपाक येता. तो म्हाका दिसता पणजेचो एक क्रावन कसो क्रावन स्टेटस जावं टुरिस्ट हें म्हणटा तसो स्पॉट. सो तेका हांगा दाखयला जो मोराचो तुरो दाखयला. आनी हें जें आसा पळय न्ही आमी जेन्ना म्हाका कितें म्हणटा तें खबर ना वर्ड, पण जेन्ना फिल्माक जेन्ना एवॉर्ड मेळटा आनी त्या सायडीन तेची पानां शीं आसता पळय न्ही. सो म्हाजीच पान म्हाका दिसता हो एक आमकां एवॉर्ड मेळ्ळो आसा ते टुरिस्ट स्पॉटाच्या निमतान. सो हो हांवें मोराचे हितून दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आनी हो तुमी पळयता हो सगळो मातयेचो फ्लो. सो माती म्हागेल्या चित्रांत आसतलीच. सो मातयेचे खेळ हे दाखोवपाचो प्रयत्न. आनी हो तिसरो हो इंट्रस्टींग आसा भरपूर. कित्याक एक्चुली तिनूय इंट्रस्टींग कारण हांव ग्लोबल सॉयल कॉन्फरन्साक आशिल्लो दिल्ली आनी आयजच हांव गोंयांत पावला. आनी हें चित्र हांवें अर्दें थंय त्या ICRची हितून काडलां आनी अर्दें हांवें एअरपोर्टार चित्र काडलां, एअरपोर्टार बसोन. इतले टायम नासले तुमचे कडेन सगळें करपाक? ना, हें सामकें धांवपळीन चित्र म्हाजें. आनी म्हाका देश सामको आमचो भारत देश हांव सामको लकी. हांवच न्हू आमी लकीच की आमी ह्या भारत देशांत जल्मल्यात म्हणून. पूण तो म्हाजो भारत देश प्रत्येक हितूनच्यान परत दिसता डिपिक्ट जाता. आनी आशिल्लो हांगा की मोग आसूं न्ही हो थीम आशिल्लो लव. सो हांवें हांगसर ओल्ड GMC बिल्डींग दाखयल्या कारण मेन इनॉग्रल हें थंयच स्पॉट आसता आमचो तो मोग. ओल्ड GMC बिल्डींग म्हणल्यार सद्या हांगाच आसा. ESGचो एक पार्ट आसा. हय. आनी मोर दाखयलो भांगराचो आनी तितून हांवें जग दाखयलें हें सगळें हांगसर वयर वर्ल्ड मॅप दाखयला. आनी हे इंडियन फिल्म फेस्टिवल आसल्या कारणान भारत देशाचो मोग
असोच आनी ताका हांगसर एंड दाखोवनाय म्हळ्यार हे जगान आकाशान असोच आमचो मोग धर्मत रावचो अख्खी जगान एंडलेस आसता. सो ही थीम हे चित्राची आशिल्ली. सध्या तुवें आतां ही सगळी तुवें आतां सांगलें पळय थोडी चित्र तुवें एअरपोर्टार काडली थोडी थंय काडली म्हळ्यार तुका मातसो सुद्दां टायम नासलो न्ही काडपाक. तुवें हो टायम मॅनेज कसो केलो काडपाक? पळय जेन्ना तुमकां भितरल्यान जेन्ना पॅशन आसता पळय न्ही तेन्ना तुमकां टायम परिस्थिती लागना. तेन्ना तुमची मत तें ती तुमची हें आसता पळय भितरली जी पॅशन आसता पळय न्ही तें तुमचे कडेन काम करून घेता तें तुमी सुद्दां करिना. आनी म्हाका दिसता जेन्ना खंयचीय परिस्थिती बरी आसूं वायट आसूं तुमी मनाच्यान काम करता पळय देव सुद्दां तुमकां साथ दिता आनी हे म्हाज्या दिसपान ते देव करून घेता. सध्या आतां ही जी मॅगझिनां आसूं इतलीच आसतली 3 आतां सांगलें तुवें आयज आनी घेतलें म्हणून 4थें ही इतलीच आसतली काय आनी फूल डे बीन आसतली? सॉरी टील 28 बीन आसतली? 10 दिसां 10 मॅगझीन 10 वेगळे वेगळे टॉपीक. आनी म्हाका इतकें बरें दिसता की विवेक मिनेझीस बायन तेजी टिमीन सांगलें की तूं आतां कावी आर्ट तुजी स्टायलीक लोक वळखता पूण बियॉन्ड तुजी कावी आर्टाचें तूं कितको आनी वायब्रंट जावपाक शकता हें दाखोवपाचो प्रयत्न कर. हांची चॅलेंज एक्सेप्ट केली. आतां फुडलें हें पळोवपाचें कशें कितें जाता तें आनी मजा येतली म्हाका काम करपाक की एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे गोंयचे आर्ट आनी मातयेचे गूण आसा ते दाखोवपाक करपाक. ओके आतां तुवें सांगलें की तूं एक कॉन्फरन्साक गेल्लो म्हणून दिल्ली थंय तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? खूब बरें दिसलें की एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर आशिल्लो आनी हांव न्ही तर आमचे गोंयचे आर्ट आनी मातयेक म्हाका रिप्रेझेंट करपाक मेळ्ळो कारण तें ग्लोबल सॉयल कॉन्फरन्स आशिल्लें दिल्ली आनी तितून सगळे सायंटिस्ट आशिल्ले आनी एग्रीकल्चर रिलेटेड सगळे दिग्गज आशिल्ले. ICAR ओल्ड गोवा आसा तेंच्यांनी म्हाजेर पेपर बरयले की एक भुरगो असो आसा जो फक्त एग्रीकल्चरूच न्हय जाल्यार अशें करून तरेन मातयेक काम करता की कल्चरल हेरिटेज म्हणून काम करता आनी तें मरतालें आनी तें वाचलें म्हणून. सो ते एक्सेप्ट जाले पेपर आनी आमकां रिप्रेझेंट करपाचो चान्स मेळ्ळो. बरें कितें जालें म्हाजें थंय हें आशिल्लें प्रेजेंटेशन आशिल्लें कामाचें. जेन्ना आमचें प्रेजेंटेशन जालें पळय न्ही म्हाजें पयलीं 2 सॉयल सायंटिस्टांनी प्रेजेंट केल्लें सो तांकां केन्ना ताळयो बी पडना पूण आमची जेन्ना जालें पळय न्ही आमकां स्टँडींग ओवेशन आशिल्लें. आमकां आपयलें जजांनी आमचे कडल्यान फोटो घेतले आमकां खूब कितें सांगलें. फिडबॅक खूब बरो आशिल्लो की सॉयल सायन्साक आमी एड सॉयल एज्युकेशनाक आमी एड करपाचे प्रयत्न करताले बी म्हणून. सो म्हाका दिसता हो मातयेचो जय जयकार आमच्या गोंयकारांचो जय जयकार आनी भारत देशाचो जय जयकार. लास्ट टायम म्हाका दिसता तुमी तुजी आर्ट्स जी आसा कावी आर्ट ती तुमी प्रदेशान सुद्दां धाडलेली आसात. खंयचे खंयचे प्रदेश ते मातशे सांगतात? आतां म्हागे चित्र खूब कडेन गेलें. म्हाका दिसता संवसाराक भोंवपाक लागलें म्हागे चित्रां आनी संवसाराक प्रत्येक म्हाका दिसता कंट्रीनी गोंयचें आर्ट आनी हें आमचें भारताचें आर्ट आसतलें आनी हो टायम सुरू जाल्लो आसा आनी तो म्हाका दिसता असोच उरचो आनी अख्ख्या वर्ल्डान गोंयाक येवचें कावी आर्ट पळोवपाक आनी गोंयच्यान कावी आर्ट तेंचे कंट्रीनी व्हरचें ही म्हाजी प्रार्थना देवा कडेन. तुका सांगपा म्हणल्यार एक मेनी कॉंग्रेच्युलेशन्स कारण तुजी हें जें आर्ट जें आसा तें आयज इफीक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा थंय सद्याक येयल्लें आसा आनी मेन आनी तुजी बाकीचें आर्ट जें आसा ती तुजी सद्या आतां नॅशनलीन तर इंटरनॅशनली बीन भोंवत आसा. सो तुका सगळ्यांत परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. देव बरें करूं आनी हांव तुमकांय सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन आनी देव बरें करूं म्हणा. तुमचें हेल्थ बरें उरचें कारण तुमी तितकेच इम्पॉर्टंट कारण तुमी आसा म्हणून आमी आसा.